नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार। 2 दिसां पयलीं लोकसभेचे मतदान गोंयांत जाले 2 मतदारसंघां खातीर, उत्तर आनी दक्षिण। उत्तर गोंयांत भितर पर्ये मतदारसंघांत सगळ्यांत चड हायेस्ट मतदान जालें। काल आमी थंयसरले थळावे आमदार दिव्य राणे हांचे वांगडा भासाभास केली आनी आयज आमी भासाभास करतले दक्षिण गोंयांत सगळ्यांत चड जे मतदान जालें ते म्हणजे सांगे म्हालान सांगे मतदारसंघात। आनी आयज आमचे बरोबर उलोवपा खातीर आसात सांगेचे थळावे आमदार आनी मंत्री सुभाष फळदेसाय सर। सगळ्यांत पयलीं तुमकां येवकार। नमस्कार। काल जे मतदान जालें लागीं लागीं तुमच्या मतदारसंघात 82.20% इतलें मतदान येदे व्हडले संख्येन जालें। अपेक्षीत आसलें इतलें मतदान जातलें आनी हाचे खातीर कितें एक्स्ट्रा एफर्ट्स बी घेवचे पडले काय मतदार स्वखुशीन भायर येवन तांणी मतदान केलें? ना, डेफिनेटली सांगे भागान भितर अशें मतदान जावप हें विक्रमी जावप हें एक मिरेकल। आनी मिरेकल म्हणजे कितें, एक बुथाचेर आमकां 4, 5, 10 किलोमिटरा वयल्यान पसून आमकां मतदान हाडचें पडटालें। अशें 5-6 बूथ आसात ज्या जाग्यार 10 किलोमिटर्स 5 किलोमिटर्स ट्रॅव्हलिंग करचें पडटालें अँड वी मॅनेज। कारण भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्ता आसा तो ह्या कार्यान भितर खूब निपूण आसा। सो आमी केन्ना हें पळयलें ना की कितले डिस्टन्स आसा, कोण कोण तांकां जे 50 सिस्टम म्हणून आहा पळय न्ही, तो प्रत्येक 30 मतांचो एक अधिकारी तो आपलें मतदान कशें हायेस्ट घेवपाचें आमी तातूंत भितर हेंय घालून दिल्लें आसा, कॉम्पिटिशनूय दवरिल्ली की 50 वेल्या खंयचे 50 100% जातात कळ्ळें न्ही। प्रत्येक म्हजो हें आशिल्लो की प्रत्येक पाना वेले 100% मतदान कशें जावप। म्हणजे 2 बूथ जे आसात ते 100% वोटींग आयलें। म्हणजे अशे 5-6 बूथ आसात जे सादारण ते 92% आयिल्ले आसात, 93%। अशे सगळ्या भागांनी हे विक्रमी मतदान जालें। आमकां थोडेशें कमी मतदान जालें ते मायनॉरिटी भागां भितर, म्हणजे नगरपालिका क्षेत्र आनी उगे पंचायतीचे 2 वार्ड जे आमकां जे अपेक्षीत ना थी गेले। म्हणटकच साहजिकच आमी चड हॅप्पी जावपाक जाय, कारण थी मतदान कमी जाल्लें आसा अशें न्ही हॅप्पी म्हणून। ती आमचे कार्यकर्ते कमी आशिल्ले। ज्या मायनॉरिटी बुथांचेर आमचे कार्यकर्ते कमी आसात तेच मायनॉरिटी बूथ आसात ते मतदान कमी जालें। ना जर जाय जाल्यार आमचे 90% आशिल्ले, आमचे 82 म्हणटा न्ही, गोंयांत हायेस्ट आसता। गोंयांत सगळ्यांच्यानी हायेस्ट आसता आशिल्ले, पूण आमचे सादारण 32% आसा ते मायनॉरिटीज आसात। आनी हे 32% मायनॉरिटीज आसात त्या भागांनी मतदान कमी जाल्ले कारणान ही अजून हें जालें। वी ट्राय टू गेट एवरीबडी कोण आसा तांकां खंय खुर्चेर घालून जाणट्यांक डिजेबल ते सगळे केल्ले आसा, म्हणून हो अचिवमेंट्स आसा। बट तुमचो मतदारसंघ एक ग्रामीण मतदारसंघ, येदे व्हडल्या प्रमाणात मतदान जावप हे मतदारांची एक हे मानसिकता बदलल्या अशें तुमकां दिश्टी पडटा काय? अभिनंदन करता हांव सगळ्या मतदारांचे, कारण आपल्या घरान भितर कोण जाणटी आसा, कोणा कडेन डिजेबल आसा, कोणा कडेन चलपा जायना, तांकां पसून तांणी प्रवृत्त केले खंयचे कशें हाडपाचें। मतदारसंघ सांगे मतदारसंघ इज 1/6 ऑफ गोवा जॉग्राफिकल एरिया आनी ह्या 1/6 ऑफ म्हणजेच तो इतको लार्ज आसा। 120 किलोमिटर्स आमकां वचचें पडटा। म्हाका जर एक फेरो मारतलो जर जाय प्रत्येक बुथाचेर वतले 120 किलोमिटर्स, हो ल्हान न्ही। मग सालसेतांतले सगळे 8 मतदारसंघ त्या एका एक मतदारसंघ म्हजो एक म्हणजे ताज्याकय चड म्हणजे अर्द पसून जायना। सालसेतांतले 8 मतदारसंघ म्हणजे जॉग्राफिकली म्हणटा। सो येदो व्हडलो मतदारसंघ वास्तवीक तांकां सगळ्यांक हाडप व्हरप खूब कुस्तार आसा, पूण ते तुमी मॅनेज केले। आमचे कार्यकर्ते जावं हे पयलींच्यान सुरवात आशिल्ली आमची। म्हणजे आमी ज्या वेळार कॅम्पेन पसून केले न्ही, म्हणजे कॅम्पेनाच्यो 65 कितें मिटिंगो जाल्यो कॅम्पेन, जे आमी हाजे म्हणटा ते कॉर्नर मिटिंग्स म्हणटा, कोपरा बैठका 65 जाल्या। आनी ताजे बरोबर फाटल्यान आमच्यो लार्ज मिटिंग्स जाले पळय न्ही, ज्यो आमच्यो युवा मोर्चा मिटींग जाली, नारी शक्ती मिटींग जाली, मागीर आमचे संमेलन जाले, युवा संमेलन जाले, मागीर परत आमचे बूथ म्हणजे 50 लेवल संमेलन जाली। ही खूब मोठी ह्यूज जाली, हजार कार्यकर्त्यांच्या वयर आमची ही संमेलनां जाली। सो एकूण मतदारसंघाच्या प्रत्येक मतदारा कडेन आमचे 3 फावटी विजीट जाल्ले आसात। तुम्ही स्वतः वयता जाल्यार हांव सकाळ फुडें 6:30 उठ्ठालो, 6:30 उठून खंयचोय एक बूथ घेतालो, 1 पर्यंत हांव प्रवास करतालो। केन्ना 12 काबार जाताले बूथ ल्हान आसल्यार। हांवें हे बूथ हांवें स्वताक 6:30 उठून हांव हाजेर वतालो, गांवांत वतालो आनी हावज टू हावज करतालो। आनी ताचे नंतर एकाक एक ते
7 पर्यंत हांव कुंकळे वतालो प्रभारी म्हणून. 7च्या नंतर परत हांव सभा लावपाक येतालो, म्हणजे सांग्यार ज्यो आमच्यो कोपरा बैठक आसा पळय न्ही त्यो सगळ्यो करतालो. दिसाक 7, 8, 9 कोपरा बैठका, दिसाक एक बूथ म्हगेलो, आनी मागीर कुंकळी प्रभारी म्हणून कामाक थंय सगळें आयोजन नियोजन करपाचें ती करतालो. सो हो म्हजो प्रवास आशिल्लो. हे इतले म्हणजे तुम्ही जे आता सांगले सकाळी 6:30 तुम्ही उठून स्टार्ट करताले, हे अशें करचें पडलें कित्याक अशें म्हणटाले की भारतीय जनता पक्षाची जी उमेदवार आसा दक्षिण गोंयची ती ऐन त्या वेळार नांव डिक्लेअर जालें, चडशे तिची वळख तितली ग्रामीण भागा भितर ना, म्हणून हे सगळे कश्ट चड एक्स्ट्रा घेवचे पडले बीन. आनी प्रिपरेशन कॅन्डिडेटाच्या बाबतीन अशें कांय प्रॉब्लेम नाशिल्ले. भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो कोण कॅन्डिडेट हाचेर अवलंबून रावना. आमी भारतीय जनता पार्टी म्हणून आता नरेंद्र मोदी म्हणटा, डॉक्टर प्रमोद सावंताचे एफर्ट्स आसात हाचे खातीर. आतां आमी 100% जिखपाचो श्रीपाद भाऊ पासून रावलो जर जायत म्हजे एफर्ट्स तितले आसताले. आनी म्हाका कितें आशिल्लें की म्हाका सांगिल्लें की तुवें चड एफर्ट्स घेवपाक जाय, कारण तुजो बाकीचे कडेन बाकीच्या मतदारसंघांत भितर संघटनात्मक काम करपा खातीर आमी तुमचे टायम जाय. सो म्हाका वरिश्ठांनी सांगिल्लें की तूं पयलीं तुजी जाता तितके सगळे कॅम्पेन मोकळे कर, आनी एक दीस मदीं तुका काडचो पडटलो दुसऱ्या मतदारसंघान वचपाक. आनी त्या सारकें हांवें तें काम केल्लें आसा. म्हणटकच म्हाका खबर आशिल्ली की हांव खंय दुसरे कडेन वतलो जर जायत म्हजें काम अर्दवट सोडून वचचो ना. आनी कार्यकर्ते पळय आनी सांगे मतदारसंघान भितर ते अफाट, म्हणजे म्हाजे जनरल सेक्रेटरी आसतले, युवा मोर्चा अध्यक्ष आसतलो, जनरल सेक्रेटरी आसतलो, म्हजो मंडळाचो अध्यक्ष आसतलो, हांकां काम परफेक्ट केलें. कारण गेले ते निवडणुकीन भितर आमी ट्रेन जे जाले दुसऱ्याचेर अवलंबून रावनासतना गेले ते निवडणुकीन म्हजे कडेन डगाफटका जालो. सो भारतीय जनता पार्टीचेच जे आमचे उपमुख्यमंत्री आशिल्ले त्यांचे मिसेस थंय रावल्यो. मग त्या वेळार जे कार्यकर्ते ट्रेन जाले की आमी अशें केन्नाय घाळ रावपाक जायना. विधानसभेचे म्हणतात विधानसभेच्या निवडणुकीन भितर म्हणजे सगळे मंडळ आणि कोर कमिटी आसा ती दुसरी स्टेजीर बसताली आणि म्हजे कडेन लिडर्स नाशिल्ले, सगळे टोटल लिडर्स आसले गेल्ले. त्या वेळार म्हज्या कार्यकर्त्यांनी एक प्रण केलो. म्हजे बरोबर आशिल्ले तांणी एक जनरल सेक्रेटरी सोडले जर जाय जाल्यार बाकी सगळे म्हजे गेले आनी अध्यक्ष धरून सगळे दुसरे कडेन गेले. ह्या पद्धत तुम्ही तावून सुलाखून त्यातून आम्ही सगळे आयडेंटिफाय केले आमचे जे निष्ठावंत क्रियाशील प्रामाणिक कार्यकर्ते कोण आसात त्या वेळार आमकां कळ्ळें आनी तांचेर विश्वास दवरलो. आनी प्रत्येक म्हणजे यश हे फक्त सुभाष फळदेसायाचें न्ही, यश आसा ते प्रामाणिक कार्यकर्ते गांवां भितर आसात तांणी म्हजेर विश्वास दवरलो. कारण म्हजो जनसंपर्क आनी कार्यकर्त्या कडेन संबंद आहा पळय न्ही, हांव एक पार्टीचो कार्यक्रम पार्टीचे जे प्रोग्राम तुमी सक्सेसफुली करतात क्वेश्चन घालनासतना काल हो प्रोग्राम केल्लो आयज कित्याक करप हो प्रश्न पार्टीक करनासतना जे कार्यकर्ते काम करता पळय न्ही खंयचो मतदारसंघ तो सक्सेसफुल जाता. जे फोटोग्राफी तुमचे सांग्यार हय आमी खंयचो आठवड्याक 3 कार्यक्रम जाले जर जाय 3 दीस काडचे पडटा जाल्यार आमी पक्षान सांगले तशें क्वेश्चन करनासतना ते कार्यक्रम केल्यात. आणि प्रश्न कोणाची जयंती कितें म्हणजे खंयचे संकल्प दिन आनी खंयचे सगळे गांधी जयंती म्हणा बाबासाहेब आंबेडकर जयंती म्हणा किंवा पंडित जवाहरलाल नेहरू हे सगळे कार्यक्रम बूथ लेवलावेले कार्यक्रम आम्ही सक्सेसफुली राबयले म्हणून कार्यकर्त्या कडेन कनेक्ट उरता. म्हणून आम्ही केन्ना म्हणटा की भारतीय जनता पार्टी आमकां सुसेगीत पगारान दवरल्या भशेन काम करपाक मेळटा. अंत रिजल्ट आसा ते अत्यंत बरे मेळटा आमकां. सगळे काम फोटोय नासतना केले जाल्यार फोटोग्राफी करून गेले न्ही. आता तुम्ही उलयतना आता सांग्यावयलो विषय काढलो पळय, तुम्ही उलटे फाटल्या फावटी दगा फटका जालो. काल तुम्ही एक स्टेटमेंट केला की सावित्री कवळेकर, आम्ही तर थेट उलोवया की ताणी ह्या वेंचणुकेन सांग्यार भाजप विरोधी काम केला म्हणून. हांव ताजेर आयज परत हें करना. काल कितें जालो तो विशय थंय तुमचे पर्यंत पावलो आसा ते परत उगळत हो जो हे केल्लो पळय तुम्ही अशें करपाक शकता, दाखोवंक शकता पक्षाक की बाबा हे पळय हे अशें आहा ना. एकच हेचें कारण कितें, फाल्यां श्रेय घेवपाक खूब जाण येतले. फाल्यां सांग्यार भितर इतले व्हडलें मतदान जालें, फाल्यां कोण श्रेय घेवपाक शकता की आमी वावलेले. पूण काल तुमी हो स्टेटमेंट केलो आनी एक परिस्थिती काल हांवें स्टेटमेंट कसो केलो तुमचे सारको जो प्रश्न विचारलो की सावित्री कवळेकर क्लेम करता की आपले 6,500 मतदान हे भारतीय जनता पार्टीक हांवें सांगलें. मग ते कितें ट्रंकान भरून दवरिल्लें मतदान न्ही ते काडले आनी दिले म्हणपाक मतदान ते म्हणून
एकय जर कोणाच्याच खंयच्याच एकय दीस एकय बुथाचेर एकय कार्यकर्त्या कडेन खंयचीच मिटींग नासतना 6,500 मतदान ट्रान्सफर कशें जाता हें म्हाका कळना. आनी हे ट्रान्सफर जाता आसतना जो कोर कमिटी सावित्री म्हणून काम करताले ते सगळे प्रत्येकाच्या काँग्रेसीचो लेबल लावन टेबल घालून काम करताले जाल्यार सावित्री हांवें इतकेंच सांगलां की सावित्री कवळेकर म्हणपाकच शकता की 6,500 मतां 6,500 मतां आपण ट्रान्सफर केली म्हणून. ते नोटीन न्ही बरोबर. मतदान हे आसा ते जो पर्यंत तूं गांवांत वचून कोणाकय सांगना तो पर्यंत जाता. म्हणून आमी पळयलें तुम्ही मॅनेज केलें म्हणटा की सांग्यार मतदान जावप. तुम्ही पळयलें जर जाय सांग्यार दुसरे कोण न्ही जे सगळे सावित्रीचे फाटले फावटी कार्यकर्ते आसात तेच टेबलाचेर टेबल घालून बसले काँग्रेसीच्या टेबलाचेर गेले आसात. हाजेर आतां कितें तुमी पक्षाक कांय ना म्हजे कडेन त्या शक्ती आसा हांव सक्षम आसा. कोणी कितले प्रमाणे विरोधी भूमिका केले जर जाय आमच्या कार्यान आमी वतले. संघर्ष केन्ना पर्यंत संघर्ष नाच तो बिलकुल संघर्ष म्हणतो नाच तो. तुमकां विरोध ना सावित्री नाल्यार आनी कोणी आसतली न्ही अशें कांय नासता. पण सावित्री आसप हेका एक म्हत्व आहा न्ही की कित्याक जो जिचो घोव एक कंटेंडर आशिल्लो दक्षिण गोंया भितर ताचेच घरकान जर अशी जो तसो तुमी दावो करता तशें जाय जाल्यार सिरियस कशें दिसना तुमकां. आनी ताजेर पक्ष कितें तें पळयतलो हांव ताजेर कांय कॉमेंट करना. सो तुमचें काम चालू आसतलें कितले आडखळे हाडले तरी कांय फरक पडना. कांय फरक पडना. बरें का तुमी सांग्यार भितर येदे व्हडलें मतदान केलां भायर लोक सरले हेची खंय तरी पक्षाकूय दखल घेतलो ऑफकोर्स कित्याक आमी खंयच्या फळाची अपेक्षा करनासतना करता. आज पर्यंत हांव हांगा पावला तो पक्षान म्हाकाच पावयलो न्ही. सुभाष फळदेसाय इंडिव्हिज्युअली हांगा पावलो ना. हांव एक म्हणजे कार्यकर्तो म्हणून गेले 30 वर्सां पयलीं केलो. मदीं एक थोडेशे मरगळ आयले. हांव जिल्हा पंचायत निवडून आयिल्लो त्या वेळार म्हाका पार्टीन सांगलें हें केल्लें. तो एक मदलो काळ सोडलो जर जायत गेले 30 वर्सां पक्षाचे प्रामाणीकपणान आमी कार्य केल्लें आसा. हांव कार्यकर्तो म्हणून जालो बूथ अध्यक्ष जालो हांव मंडळ अध्यक्ष जालो हांव जिल्हा अध्यक्ष जालो स्पोक्स पर्सन किंवा ताजे नंतर हांव पंचायत जालो जिल्हा पंचायत जालो पंचायत झेडपी आमदार मंत्री असो तुमचो संघटनेंतल्यान वयर सरलो आनी पॉलिटिकली वयर सरलो. पॉलिटिकल पद मेळत गेली संघटनेची पद मेळत गेली तातूंतल्यान कार्यकर्तो. आयजय हांव खंय गांवांत गेलो जर जाय जाल्यार ते म्हणजे जाहीर सभेक पयर तुमी पळयतले मंत्री आसा हांव तुमी पळयल्या की कदेल लायतालो. हांव सकाळ फुडें वचून म्हजो सगळो अरेंजमेंट केलो हांवें. कदेलां लायलीं स्टेजीचेर कितें जाय तें कार्पेट घालपाक जाय बॅनर लावपाक जाय फाटल्यान ब्लॅक बॅकड्रॉप लावपाक जाय पर्सनली हांवेंच केलां काम. मंत्री ना ना खुबशे लोक आसा ते कदेल जातकच गर्दी जातकच येतात आनी मागीर आनी आपल्या मतदारसंघ सोडून काम करतात. हांव एखादे वेळ तुमकां दिसलो नासतलो खंय बाकीचे जे लिडर्स येतात त्या लिडर्सांच्या खंय फोंडें जाली म्हापसा जाली आनी बिचोली जाली किंवा फातोर्डा जाली मडगांव जाली हांव तुमकां खंय थंय दिसलो ना. हाचो अर्थ हांव पार्टी कडेन संलग्न ना असं कांय ना. आमी पळयतात ते मेरा बूथ सबसे मजबूत दुसरें म्हणजे म्हजी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा सगळ्यांत पावरफूल. हें करपा खातीर म्हजी गरज आसा जाल्यार हांवें खंय वचपाचें. म्हापसा म्हज्या घरांनीच म्हजे कोणी हितचिंतक आसात जाणी हांव गेले त्या बरोबर 400 मतां कन्वर्ट जातली. मागीर ती कोणाचे लिडर बेश्टे भोंवता म्हणटा तुमी सगळ्याक. थोडे लिडरांचें कशें आसा की सीएमाक तोंड दाखोवपाक अमित शाह आयलो ताका तोंड दाखोवपाक अशें करपाक जायना कळ्ळें न्ही. हांव ताजेर उलयना पूण हांव कार्यकर्त्यांक सांगता की आमचें काम करी आपलो म्हणजे आमची शिकवणूच अशी की त्या बुथावेलो कार्यकर्तो दुसऱ्या बुथाचेर वचून आपल्यालें काम सोडून वचपाक जायना. मेरा बूथ सबसे मजबूत होच कार्यक्रम आमचो. हांव म्हजी कॉन्स्टिट्युएन्सीन काम अर्दवट सोडून दुसरे कडेन वचपाक जायना कळ्ळें न्ही. म्हणून ही लीड तुमी इतली हाडपाक शकले आनी खंय तुमी वचूना तशें तुमी म्हणटा की ह्या स्टेजीर बसपाक त्या स्टेजीर बसपाक तशें तुमी करूना. सो तें एक रिजन की इतली लीड जी आहा म्हणजे इतले मतदान जाले. दुसरो एक इतलें व्हडलें हें जालें आतां स्वाभाविकूच सुभाष फळदेसाय हांची ताकद परत एक फावट दिश्टी पडली. सो जबाबदारी वाडली अशें दिसता पक्षा खातीर काम करप पक्ष संघटने खातीर काम करप की मुख्यमंत्री तुमचे सामके बरे दोस्त सो तांणी बीन कितें सांगलां की बाबा आनी कितें जबाबदारी घेवया काम ना संघटनेची कितें काम जबाबदारी दिली ती म्हजे कडेन प्रामाणीकपणान हांव करीत आयिल्लो आसा. केन्नाय खंय तो पयलीं हांव म्हाका कर्नाटकान भितर धाडलो. कर्नाटक राज्यान भितर निवडणूक जाली त्या वेळार म्हजो मतदारसंघ जिखून आयलो कळ्ळें न्ही. आनी त्या वेळार तुमी पळयताले की कर्नाटकान म्हजे हांवें ज्या रितीन थंय काम केलें
ते आमदारान हांगा आमच्या मुख्यमंत्र्याकय सांगलें की अत्यंत बरे प्रमाणात काम केलें आनी काम करता आसतना म्हणजे घरान भितर आमची जॉयंट फॅमिली म्हणजे घरान भितर म्हजो भाव बापूल भाव एक्सपायर जालो हांव फक्त 2 तासां खातीर आयलो आनी परत थी मतदारसंघान रुजू जालो म्हणजे घरान भितर वैयक्तीक खूब प्रॉब्लम आशिल्ली हांवें ती पळयली ना पक्षान जी जबाबदारी दिल्या खंय हांव दिल्ली प्रचारान गेलो किंवा आमच्या महाराष्ट्रान भितर जाता तेन्ना गेलो अनेक स्टेटींनी ज्या वेळार म्हजी गरज आसता ती हांव वता आनी कार्यकर्त्या सारकी काम करता मोठी गाडी घेवन न्ही खंयचे जे कार्यकर्ते रावतात त्याच हॉटेलान भितर किंवा धर्मशाळेन भितर रावपाचें तीच वता काम करता केप्यां तुमकां कितें सिच्युएशन दिसता केप्यां कारण तुमचें मूळ घर हें केप्यां तुमचो थंय बरे पैकी जनसंपर्क आसा कार्य आसा आतां म्हजे परीन हांवें काम केल्लें आसा केप्यान भितर कळ्ळें न्ही जे म्हाका पक्षान जबाबदारी दिल्ली ती पूर्णत्वाक व्हेल्या हांवें जी कोणा कडेन संपर्क दवरपाक कारण हांव जिल्हा पंचायत केपें मतदारसंघांतल्यो कावरे पिल्ला हें पयलीं हातून आशिल्लें केप्यान भितर आशिल्लें सो म्हणजे पंचायत ही केपें तालुक्यान भितर आशिल्ली हांव जेन्ना पंच जालें तेन्ना म्हाका केपें तालुका लागतालो आनीक ह्या बारशें मोरपिल्ला किंवा बेतूल आसतले किंवा आमचे बाळ्ळी कावरे पिल्ला ह्या म्हणजे आतांचे मतदारसंघ बाळ्ळी आसतलो मोरपिल्ला आसतलो बेतूल आसतले किंवा आमचे बारशे आसतले ह्या भागान भितर बरे प्रकारचे कार्यकर्त्याचे सुरवातीक हांवें केले मंडळ अध्यक्ष म्हणून केल्ले 2 टर्म हांव मंडळ अध्यक्ष आशिल्लो त्या वेळा वयले जे कार्यकर्ते केपेंचे आनी त्या वेळा वयले कार्यकर्ते निश्चितपणान आमचे बरोबर आयिल्ले आसात आयज हांव सांगता बारशे आसतले किंवा बाकीचे कडेन आमचें काम बरे प्रमाणान जाल्लें आसा खड्डे बेनुडे बारशे अडणे हे हातून आमचे कार्यकर्ते बरे आसात जातले नगरपालिका क्षेत्रान भितर म्हजो तितको होल्ड नाशिल्लो कारण हांव झेडपी आशिल्लें कारण नगरपालिका तातूंत भितर समावेश आसना तेजो तुमी कुंकळेचो उल्लेख केलो प्रभारी म्हणून तुमी काम केलां कितें दिसता कुंकळे सिटींग जो आसा MLA तो काँग्रेसीचो आसा विरोधी पक्ष फुडारी म्हणून तो काम करता थंय कितली अपेक्षा आसा भाजपाक कितले मताधिक्य थंय मेळटलें किंवा कशें कितें म्हाका दिसता की आमी समासम काँग्रेसीक चड लीड दिवपाकय वचचे ना मेळ्ळें जर जाय जाल्यार एखाद वेळ आमी शॉर्ट लीड घेवपाक शकता नगण्य लीड ते घेवन येवपाक शकता नगण्य लीड आमकां मेळपाक शकता कारण फक्त 10-12 दिसांच्या संपर्का भितर हांव व्हडली कांय सांगपाक शकना पूण ते 10-12 दीस तुमी पळयले नंतर तातूंत भितर खूब बदल जालो म्हणजे एक 15 दीस म्हाका मेळ्ळे सगळें एक्चुअल काम करपाक म्हाका 10 दीस मेळ्ळे आनीक कशें आसतालें की हांव सांग्या भितर हांव झोकून दिल्लें आनी अर्द वेळ हांव कुंकळी मतदारसंघांत म्हणजे मिसेसी म्हजे बरोबर काम करताले हांवें ताका टोटल डेप्यूट केल्ले कुंकळीच म्हजे फाटल्यान सगळे बुती यंत्रणा लावपाचें काम ताकाय संघटन बरें कळटा म्हजे बरोबर वो आशिल्लो आमचो मच्छिंद्र देसाय म्हणून मागीर अखिल पर्रीकर आनी अखिल पर्रीकर मच्छिंद्र अलका फळदेसाय आनी एक मजबूत अशी टीम केल्ली थी जी सगळ्या भागांनी वचून परत एक फावटी उत्साह हाडटाली सो हांव बेजिकली वचून ज्या वेळार तांकां कॉर्नर मिटींग घेवपाक जाय कार्यकर्त्यांच्यो मिटींग घेवपाक जाय युथाक मार्गदर्शन करपाक जाय नारी शक्ती म्हणजे महिला मोर्चाक एक्टिवेट करपाक जाय हांव एक्टिवेट करपाचें कावन्सिलर्स आसा आमचे हें आसात बूथ प्रमुख आसात तांकां काम कशें करपाचें आनी मागीर ताजे नंतर रात हांव इन माय एबसेंस बाकीचे मच्छिंद्र आसतले अखिल आसतले अलका फळदेसाय आसतले आनी सगळ्यांनी आपापलें कॉन्ट्रिब्युशन दिलां आनी तांचे बरोबर टीम आशिल्ली फक्त हीच न्ही तर थंय मंडळाचो अध्यक्ष मारुती देसाय आसतलो किंवा जनरल सेक्रेटरी आसतले शंकर देसाय किंवा संदीप हरमलकर अशे खुबशे कार्यकर्ते आनीक आमचे फुडारी थंय काम करताले सो बेजिकली तांकां ज्या वेळार हांव गेलो त्या वेळार लोकांक दिसपाक लागलें की हांगा आमच्या फाटल्यान कोणी आसा जें ऑफिस बंद जाल्लें दुकान बंद जाल्लें तें सगळें परत एक फावटी चालू जालें ऑफिसान भितर रंगरंगोटी केली स्टाफ बसयले तातूंत कॉलिंग जालें कॉल सेंटर जालें नवें रूप मेळ्ळें आनी कॉल सेंटर युथाची फौज एक निर्माण फटाफट जाली एक महिलांची फौज फटाफट निर्माण जाली आनीक केन्ना कळ्ळें ना की आमची जी जाहीर सभा जाली ती 4000 लोकांची जाहीर सभा जो विक्रम आतां पर्यंत कुंकळीन जालो ना तो विक्रम जालो आतां ताचें कन्वर्शन फक्त मतांनी रुपांतर आनीक मुख्यमंत्र्यान आमकां त्या रितीन आमकां प्रोत्साहीत केल्लें पार्टी अध्यक्ष आसा आमचो सदानंद भाई तानावडे आनीक डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें आमकां मार्गदर्शन केल्लें की पूर्ण तुका फ्रिडम दिल्ली आसा की जी गोश्ट लागतली ती तूं परत करून हाड कांयच ना पार्टीचे म्हणजे थोडक्यांत आमकां मातशें ब्रीफ कर सांजचें आनी ताच्या नंतर फाल्यांचो प्लॅन सांग
आमी तो एप्रूव करतात आनी ताच्या नंतर इम्प्लिमेंटेशन एक्झिक्युशन तुजे लेवलाचेर. सो म्हाका दत्ता खोलकर जावं आमचे सदानंदभाई तानावडे मुख्यमंत्री हांणी एक फ्रिडम दिल्लें आनी एक गायडन्स कंटिन्युअसली तांचें मॉनिटरींग आसलें. दत्ता खोलकर ते म्हाका परत परत दिसाक 3 फावटी फोन करून खंय खंय कितें जालां हाची म्हायती आनी कितें जावपाक जाय हाची आमकां दिताले. इतले मायन्यूट हें आसता बीजेपी भितर न्ही. हें आतां कितलें म्हाकाय अपेक्षा ना की म्हाका मुख्यमंत्री कॉल करून आयच्या दिसाचें ब्रिफींग घेवपाक 40 मतदारसंघाचें तांकां शक्य आसा. दत्ता खोलकर जे आमचे हाजे आसा उपाध्यक्ष आसा आनी तांचेर एक इलेक्शन मॅनेजमेंट कमिटी हें आसा पळय इलेक्शन हें सगळें तांचे कडेन जबाबदारी आसा. म्हणजे मायन्यूटली जेन्ना सर्वे येता त्या सर्वेच्या निकशाचेर कितें कितें करपाक जाय ते इमिडिएटली म्हाका फीडबॅक मेळटालें. हांव पयलीं सर्वे आमचे फीडबॅक येता पळय न्ही आमची एक सिस्टम आसा फटफट करून खंयच्या मतदारसंघांतल्यान खंयच्यान लक्ष दिवपाक जाय ते फीडबॅक येताले. म्हाका ग्रावंड लेवलाचेर कळना म्हाका दिसता सगळें आमगेलें पूण एक न्यूट्रल फीडबॅक आमचे वयल्या लेवलाचेर बसता पळय न्ही ते इमिडिएटली सांगता आमचें काम कमी आसा हांगा अमूक काम करपाक जाय चल फटाफट. सो तुमी मागीर एक्झिक्युशन मशिनरी ते म्हणजे हें इवॅल्युएट करताले. सो बीजेपीची इलेक्शन स्ट्रॅटेजी कितल्या स्तराचेर चलता कितले लेवल हा भितर आता पळय आमचे स्तर म्हणले जर जाय मागीर प्रदेश आसतलो डिस्ट्रिक्ट आसतलो मंडळ आसतले माझे बूथ आसतलो आनी आमचे 50 प्रमुख आसतले. ताजे शिवाय आमचे जे इलेक्शन कमिटी आसता तातूंतल्यान मागीर परत एक स्तर आसता. सो हे सगळें जॉयंटली कोऑर्डिनेशन इज अ सक्सेस. आनी म्हणून हे इतले बीजेपी स्ट्रॉंग जाल्ले दिसता. जे कोण आमच्या वरिश्ठाचे जे कोणी तंतोतंत पायटा पळय न्ही तेन्ना इलेक्शन इजी जाता. चड अति शाणेपणा करपा जायना आपल्याला कशें दिसता तें सांगचे परस जाल्यार प्रोग्राम पार्टीचे प्रोग्राम कार्यक्रम जर आमी सांगता तशें केले जर जायत जाल्यार इलेक्शन खूब इजी जाता. म्हणजे ते सांगता तशें काम करप आपले चड अति शाणेपणा म्हणप करप ना. एखादे वेळी दिसतलें म्हाका हें कित्याक करपाक जाय म्हणून पूण करप तें. सो जे असंतुष्ट बी आसता बी तांकां बी थंड करता पार्टी बी प्रयत्न बीन करता निश्चितपणान करपाक जाय. पूण तो सक्सेसफूल जाता सगळे बाबतींत सक्सेसफूल सगळे बाबतींत जावं पूण मातसो हें जाता न्ही खुबशे फावटी सक्सेसफूल जाता बरे रिजल्ट्स आमकां मेळटात. एक डिएक्टिवेट जाल्लो कार्यकर्तो परत एक फावटी येता आनी कामाक लागता. बाकीच्या मनशांक एक डिएक्टिवेट जाल्लो कार्यकर्तो दुसरो आमी जर ताजेर लक्ष दिवन जर जाय तो ऑपोजीट फॉर्मान वता पॉवरफूल कॅन्डिडेट थी परत एक फावटी नेटान काम करपाक शकता. सो आमी सदांच बरें की आमी जे कार्यकर्ते सायडीन पडलेले आसात तांकां कॉन्टॅक्ट जावप आनी तांकां तांचे फीडबॅक घेवप तांकां इम्पॉर्टन्स दिवप तांकां इनवॉल्व करून घेवप. सो तें इनवॉल्वमेंट मेळ्ळें जर जाय जाल्यार आमचें आतां कुंकळी म्हणजे तेंच जालें. हांव कुंकळी इम्पॉर्टंट पयलीं सगळ्यांच्यांनी काम जे पयलीं काम करताले त्या कार्यकर्त्यां कडेन वचून बसून तांचे प्रॉब्लम रिजॉल्व केले तांकां फिल्डार हाडले. मागीर आमकां कळपाक लागलें की तांची ताकद कितली आसा. जी ताकद वेस्ट जाताली किंवा जी ताकद सोदताली की आपूण हांगा दुसरे कडेन वताली ती आपल्या क्षमता आसा ती क्षमता जर यूज जायना जर जाय जाल्यार ती डिस्ट्रक्टीव वे वता. सो दॅट आयडेंटिफिकेशन आमी वचून तांचे कडच्यान घेतलें की ह्या 15-20 वर्सां कोण कोण कार्यकर्ते आशिल्ले जे सायडलायन आसात तांकां वचपाचें सगळ्यांक मेळपाक शकना पूण जाता ताचो एक फरक पडटा. फरक खूब मोठो पडटा. जोडटा हय ते आनी दुसरें हांवें कितें केलें यूथ फोर्स आसा पळय न्ही तांकां चॅनलायज केले. नवे वोटर्स आमी बरे प्रमाणान मॅनेज केले. युथांनी जेन्ना तांकां कळ्ळें की आमच्या फाटल्यान एक खंबीर मनीस आसा आनी आमच्या फाटल्यान भारतीय जनता पार्टीचें सगळें संघटन आसा त्या वेळार तांकां एक नवी उमेद आयली. बरोबर. इतले तुमी सांगलें की कशें शक्य जाता भाजपाची यंत्रणा कशी चलता हें तुमी उल्लेख केलो. सगळ्यांत चड मतदान सांग्या भितर जालां. सो लीड कितली अपेक्षीत आहा सांग्या. म्हणजे पळय कॅल्क्युलेशन तशें पळयलें जर जाय जाल्यार म्हणजे 7,500 आसा ती मायनॉरिटीज आसा हातून भितर. सो इट इज अरावंड 32% मायनॉरिटी. खुबशे जाणांक दिसता की सांगे म्हणले नंतर हिंदू बहुल भाग सगळे हें आसा बरोबर आसा 68% आमचे आसा. म्हणजे तातूंतल्यान 68%च्यानी वयर येतले म्हणजे 10,000च्यानी चड लीड आमकां मेळटली. म्हाका अपेक्षीत आसा जे आमचे सादारण 21,500 मतदान जाल्ले आसा तातूंतले म्हाका 15,500 ते 16,000 हे मेळपाक जाय मताधिक मतदान जातलें आमकां भारतीय जनता पार्टी आनी लीड आसतली ती 10,000ची लीड. हय. सो हाचेर तुमी हॅपी आसतले. हॅपी ताजे वयर आनी म्हणजे म्हाका दिसना की कशें करपाक जाता म्हणून कारण मॅक्झिमम आसत तितकेय आमी केल्ले आसा कळ्ळें न्ही. खंयच लूपहोल दवरनासतना आमी काम केल्लें आसा. थोडेशे डिस्टर्बन्स ना जाल्यार आनी एक 500 वाडपाक शकतले. इतलेच
500 चड ना म्हणटा तुमी ना, इतलो आठशे डिस्टर्बन्स पसून 800 ना, कितलेय डिस्टर्बन्स जावं न्ही, आमी मॅनेज तशें केल्ले आसा. लिडर व्हडले आयले म्हणून वचना, मतदार वचना तशें. म्हजे अगेन्स्ट आसा ते लिडर जर कितलेय मुखार गेले न्ही, हांव त्या खातीरच म्हणटा म्हाका तो फरक पडना. आनीक 4 लोक थंय गेले आनी 10 लोक विरोधक गेले, फरक कांय पडना. आमी लोकां मदीं एक विश्वास निर्माण केल्लो आसा, तो आमकां मोठ्या प्रमाणान तारतलो. तर हे आशिल्ले सुभाष फळदेसाय सांगेचे आमदार मंत्री, ज्यांच्या मतदारसंघा भितर सगळ्यांत चड मतदान जालां आनी मताधिक्य कितले मेळटले हाचेर तांचो दावो आसा की कमीत कमी 10,000चे मताधिक्य हे दक्षिण गोंयच्या उमेदवाराक सांगे मतदारसंघांतल्यान मेळटलें असो दावो सुद्दां तांणी केला. सर थँक्यू, तुम्ही टायम दिलो, आमच्या वांगडा ही भासाभास केली. तुम्ही पळयता गोमंतक TV.